Kumda lands are being illegally occupied, and you are talking of bringing a act to regularize the illegal constructions. I want to read out here, Mr. Speaker, sir, this is very important. This is a decision of the Supreme Court of, I will give you the number, 1132 of 2011, where Jaspal Singh versus the state of Punjab. You read that decision, this applies to the comunidades also. The order is well fitting with the scope of the law. It is perfect and fits within the code of comunidades, says Andre Pereira, one of the members. The Supreme Court on Monday declared transfer of village community land for private and commercial use as illegal. You cannot transfer these lands unless you acquire them. Government has to acquire the land. This is what I am saying. Speaker sir, कोमनेची जमीन हा ती विलेज कम्युनिटी लँड न्हू, ग्रामपंचायतीची जमीन न्हू आणि सरकाराची जमीन न्हू, ते कंपोनंट्स ऑफ द कोमनीदाद, गांवकार आणि शेअर होल्डर त्यांची जमीन ती आम्ही मान्य करपाक एक्वायर करची पडटली ती. तो विषय केल्याशिवाय तुमच्या लोकांक कुशीन एक्वायर करची ना करची तो विषय कुशीन, पण जमीन सरकाराची न्हू ती. फक्त हे कन्फ्यूज करपा जायना. कालचो बजेट आणि हे सगळे हाडला ते फक्त वोटिंग लोकांक आणि फटोवपाक. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कालचें बजेट आमच्या विरोधी पक्ष नेत्याक कित्याक लागला हांव नको सांगपाक. तें बजेट सगळ्यांची काळजी घेणारें आसा. जे दुर्लक्षीत घटक आसात त्या सगळ्यांची काळजी घेणारें हें बजेट आसा. स्पीकर सर, हो प्रश्न वेगळो आसा. बजेटाच्या संदर्भात आमी परत डिस्कशनाक जुलैन मेळटले तेन्नाय करूं येता. आमी आमच्या पद्दतीन सगळ्यांची काळजी घेतलेली आसा. सगळ्यांची काळजी घेतली. हे वर्साच्या भुरग्याक 45 वर्साचो जायस तो पर्यंत रावचे पडटलें. ग्रॅज्युएट जाल्ले कितलेशे जण एम्प्लॉयड आहात, तितून आनी तुमी भर घातल्या ह्या 5 वर्सां आनीक ज्यादा. आणि त्या भायर ST आनी SC 5 वर्सां आनीक गावतात. 50 वर्साचो मनीस लागतलो मागीर नोकरेक तुमच्या.